हरे कृष्णा गायत्री माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हम स्टार्ट करता। श्री आदि शंकराचार्य रचित गीता महात्म्य। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयत्पुमान् विष्णु पादमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्यायनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव शान्तिः पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीतकर्तव्या किं मन्ये शस्त्रविस्तरतै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मद्विनिश्रित। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्रद्विनिश्रितं। गीता गंगोदकं पित्वं पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्त दुग्धं गीतामृतं महात्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नमामि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण माताजी। हरी बोल। धन्यवाद गायत्री माताजी। सुंदर जाऊन तुम्ही गीता महात्म्य पठण केलेलं। हरे कृष्ण। स्वापास सगळ्यांक सुस्वागत करता सची। आयच्या सेशन स्पेशली ची आमगेले अँकर्स जाऊन जे त्यांनी इतलं म्हयन दुखून भारी स्फूर्ती मन लावून त्यांनी अँकरिंग केलेलं। तांगेल अनुभव, तांगेल साक्षात्कार किंवा तांगेल जीवनात कसं घटन घडेल तांणी आमगेल वटू हे शेअर करचार। सो मी एक करून तांगेल मुखारविंदातून ऐकून घ्यावे। भव्या माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हंग उपस्थित आशिल्ले सकड वैष्णव भक्तवृंदाक दंडावत प्रणाम। आता हांव श्लोक वाचिता। एका अध्यायाचे एका श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। दोन्ही अध्यायाचे 7 श्लोक। कार्पण्यदोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमात्वा प्रपन्नम्। भगवद्गीते एक हिंदू धर्माचे एक पवित्र ग्रंथ। 5000 वर्ष पुढे द्वापर युगान जल्ला म्हणाले महाभारता काणी केवळ जाऊन कौरव आणि पांडव मध्ये जल्लेले युद्धा काणी नाही। ते धर्म आणि अधर्म, सत्य आणि असत्य, सात्विक आणि तामसिक हज्जे मध्ये जल्लेले होराटो। आमगेल भितर आशिल्ले सृजन व्यामोह म्हणचे महाभारतान देवचे धृतराष्ट्राले एक कुरुडन रूप। आमगेल आशेची राजलोभी जल्लेले कौरव। आमगेल भितर आशिल्ले कामक्रोधची दुःशासन आणि कर्ण। आमगेल भितर आशिल्ले मत्सर म्हणल्याले शकुनी। आमगेल आशिल्ले अहम म्हणचे अहंकारो। एक कडे असल्यारी सत्य धर्म न्याय नीती ताळमे हे दोन्ही बणामध्ये जल्लेले घर्षणाची कुरुक्षेत्र जल्लेले महाभारत युद्ध। तशी आम्ही पुरा आमगेल मन शुद्ध करून देवाल चिंतन करून निस्वार्थ भावनेरी कसले फलापेक्षे नाशी आमगेल हत्ता जल्लेले सहाय करून भगवद्गीते श्लोका पठण आवडतो आमगेल जीवनांतो श्रीकृष्णाले प्रति एक उपदेश पालन केल्यारी आमगेल जीवन लायक जात म्हणून हांव लेखता। आणि हांव मिगेल दोन्ही अनसीक सांगूक इच्छा पावता। प्रथम जावन भागवत पुराण कोंकणी टीमाक धन्यवाद सांगता। म्हाका 18 अध्यायाचे श्लोकाचे अँकरिंग करून अवकाश दिलेल्याक।
हे एक भक्ती मार्गार मुखार येवच्याक लायक एक प्लॅटफॉर्म म्हणून सांगता. हंतो हांवें मस्त विशया ಬಗ್ಗೆ हांवें सदुपयोग करून घेतला आणि म्हाका मस्त माताजीन जेवो प्रभुजीन जेवो प्रोत्साह केला. हांव कसन क्वेश्चन निमगे जेवो डाऊट निमगे जेवो तांणी कुडले कितले बिझी असल्यार कुडले रेस्पॉन्स करता आशिल्ली तांगेली एक सिंप्लिसिटी म्हाका एक इश्ट जात आशिल्ले. आणि अशीच मुखार सोन मस्त कार्यक्रम जावचार आसा तांत पुरा आनी भागवहिसून भक्ती मार्गारी मुखार येवका म्हणून सांगून घेता. तशीच आणि अशीच मिगेल कसले चूक जाल्यार उलयल्यानंतर म्हाका माफ करायची अशें सांगून मिगेल उत्तर एक 2 उत्तर हांव राबयता. हरे कृष्ण. हरी बोल भव्या माताजी. खूप धन्यवाद तुमका. तुम्ही एकदम सुंदर जावन सरळ रुपार तुम्ही तुमगेले एक हे मांडील असं तुमगेले जे अनुभव सांगेल असं. आय एम व्हेरी इम्प्रेस्ड. तुम्ही ते सिम्प्लिसिटी सांगेल पळय, दॅट इज द क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी विच यू हॅव व्हेरी मच इम्प्रेस्ड. तेच आमक मुखार व्हरता. भारी चांग रुपार तुम्ही सांगेल असं आणि आमक इतलं खुश जाता की तुम्ही सांगल्या की मुखारय तुम्ही हांत इंटरेस्टेड आसाच. तांतू कळता तुम्ही हांत रुची आयलेले आसा म्हणून. देव तशीच तुमका अशी भक्ती मार्गारी मुखार व्हरू म्हणून आम्ही प्रार्थना करूया. हरे कृष्ण. तुम्ही सांगेल श्लोक हे असं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामकः पांडवश्चैव किम पूर्वत संजय. हे धर्मक्षेत्रांतू दोग जण कुर्डे सिल्के दोळे नत्तिले सिल्के हांगा सांगिल असं धृतराष्ट्र तर बदलची तो नेत्रहीन असेल. बट अर्जुना वॉज ऑल्सो म्हणता पण सर्कमस्टन्शियली चैतन्य चरण प्रभू सांगताची की परिस्थिती निमित्त कुरुड जाल्लो जाल्यार देवाल अनुग्रहानं देवान ताका आश्रय दिले आणि मूळ स्वरूप कॉन्स्टिट्युशनल पोझिशन कसन आत्माले त्या सांगून जातरी तागेले पुरा जे कॉन्फ्लिक्ट असेल तागेले मनांतू ते पुरा तागेले नाश जाल्ले म्हणून सांगेल. तशीच आता तुम्ही कशी सांगून सांगल्या शकुनी विषय म्हळ्यार मन मोह मत्सर ताजे विषय पुराची तशीच 100 कौरवास तांणी कसं म्हळ्यार 100 तसं आमगेल्यांत अनर्थ असताची. तशीच जाल्यार 5 पांडव तांणी चांग जन तशी ಸ್ವಲ್ಪ आमिलांत चांग गुण असता का गुण मस्त असताची 100 तितले जाल्यार 5 पांडव तसले 5 सुंदर गुण असताचे आमगेल्यांत ते आम्ही प्रकाशित करून देवाल सेवेंत घालल्यारी बाकी अवगुण हबूर हबूर नाश येता म्हणून सांगितलं. हरे कृष्ण. धन्यवाद भव्या माताजी. हरे कृष्ण. मुखारी तुमगेला सहयोग मिळता म्हणून हांव खंडीत सांगता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आम्ही दिव्याकिनी माताजी उपस्थित असा नव्हे. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी. स्टार्ट करचे. जय. हांगा आशिल्ले सगळ्यांकय उपस्थित आशिल्ले सगळ्यांकय मिगेल नमस्कारो. म्हाका जी 2 श्लोक दिला ते सांगून हांव ताजे मिनिंग सांगच्याक ट्राय करता. अध्याय 3 श्लोक 9 यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर. आज मिनिंग अशें आसा आम्ही विष्णूक वय यज्ञ म्हणून सांगतात अशें म्हणून विष्णू सहस्रनामांत सांगिल्लें आसा. तशें आम्ही कसले कर्म जेवो काम करचे असल्यार ते देवाक विष्णूक जेवो कृष्णाक समर्पण करता ताजे फलापेक्षे आम्ही एक्सपेक्ट करच्या नज. तशें आशिल्लें तेन्ना मात्र आम्ही खंयचे कर्म बंधनांतून मुक्ती घेवच्या जाता म्हणून कृष्णान अर्जुनाक सांगिल्लें आसा. अनेक श्लोक चैप्टर 4 श्लोक 8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. आज मिनिंग अशें आसा साधू पुरुषांक जो सज्जनांक उद्धार करच्या गोस्कर जो तेंगेल रक्षण करच्या गोस्कर आणि अधर्म विनाश करच्या गोस्कर आणि धर्माचे संस्थापन करच्या गोस्कर युग युगांत विंगड विंगड रूपांत प्रकट जाता म्हणून कृष्ण परमात्मान सांगिल्लें आसा. आणि हांव एक पार्ट ऑफ दिस भागवत पुराण कोंकणी टीम म्हणून सांगच्याक म्हाका मस्त मस्त खुश आसा. मस्त जाणांन सांगिल्लें की आमकां भगवत गीते वाजूच्या येना आशिल्लें
हे टीम जॉईन जावच्या वसून हांगा एकादशीक प्रतिपंत पारायण करच्या वसून आमकां वचूच्या येता म्हणून सांगिल्लें आसा. तांतू आवय एकली म्हाका येनाशिल्लें फुडें वचूच्याक. तेन्ना अशी आनी हांगा मस्त अनेक वरिष्ठ वैष्णव भक्तांनी सेशन घेतलेले आसा. तांगेले नॉलेज शेअर केलेलं आसा. तांतून आमी मस्त मस्त बेनिफिट घेतला. आणि अँकरिंगा ಬಗ್ಗೆ सांगचे असल्यार माताजी तुम्ही एक सेशन कंडक्ट केलेले स्पेशली फॉर अँकर्साक. तांतू सಣ್ಣ सಣ್ಣ पॉइंट्स तुम्ही मस्त चंद कोण एक्सप्लेन केलेलं आसा. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी ताका. आणि तशीच म्हाका हे अवकाश दिल्लेल्याक कसले चूक केल्यार ते करेक्शन करून प्रोत्साह केलेल्याक मुरलीधर चरण प्रभूक, सखी चरण माताजीक आणि हे भागवत पुराण कोंकणी टीमाक सगळ्यांक अनंत अनंत धन्यवाद. आणि तशीच हे कलियुगांतू आमकां हरिनाम सोडल्यारी आनी कसले रक्षण दिना म्हणून सांगिल्लें आसा. तशें आमी सगळ्यांनी चड चड हरिनाम जप करुया. हे कृष्णा कॉन्शियसांतू मुखार वचच्याक म्हाका तुमगे सगळ्यांकले आशीर्वाद जाय म्हणून ना. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. धन्यवाद. हरी बोल दिव्याकिणी माताजी. सुंदर रुपारी तुम्ही सांगेल असं. थँक्यू सो मच. भारी खुशी जाता तुम्ही सांगेल ह्या विषयी की सक्कड जे स्पीकर जन असतात तांगेल आशीर्वाद रुपार इट इज बेनिफिटेड यू म्हणून खंडित वय तांगेल आशीर्वाद हे आणि त्यांनी आशीर्वाद फापुडता पळय त्यांनी वरिष्ठ वैष्णव स्वच्छ मनाचे निर्मळ जन आशीर्वाद दिता पळय तांक बदल लागता. सो हे खंडित आमगेले प्रोत्साहन मिळता आणि आमकां भक्ती मार्गार मुखार वरचे प्रेरणा त्यांनी दिताच. सो सक्कड जे स्पीकर जावन उपस्थित जावन आसली पुरा वैष्णव तांकां कोटी कोटी प्रणाम सांगचे एक व्यक्त करता हांव. थँक्यू दिव्याकिणी माताजी. हरी बोल. हरे कृष्ण. भगवद्गीते तुम्ही 2 अध्याय सांगेल असं. त्यांना हे 3.9 श्लोकांतू कर्मयोगा विषयी देव सांगता अशी सांगेल असं. देव सांगता कर्म तू म्हाका दी आणि योगा तुका दिता म्हणून. म्हळ्यार तू तुका जे कसं असं फळ म्हाका अर्पण केल्यार योगा म्हळ्यार कसं नाही स्पिरिच्युअल कनेक्शन. एक पूर्ण जावच आमगेल संसार परिपूर्ण जावच तशी एक मना सुख समृद्धी मेळच तशी देवा चरणान तू सेवा करच तशी हांव तुका भाग दिता म्हणून देव सांगता सच. हरे कृष्णा. दिव्या माताजी मुखार अशी तुम्ही पार्टिसिपेट करका आणि जे तुम्ही हे एक एकादशी पठण करचे म्हणून तुम्ही जे स्टार्ट केलेले इकडे अँकरिंग मेळचे तशी अनेक रुपारी तुम्ही सेवा करच तशी देव तुमका भाग दिवो तुमका आशीर्वाद दिवो म्हणून मागणी करता. हरे कृष्ण. हरी बोल. गीतांजली कामत माताजी उपस्थित असा की. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम पुरा लोकांक. मेगेले 5th चॅप्टराचे 29th श्लोका आणि 6th चॅप्टराचे 47th श्लोका हांव फर्स्ट सांगून घेता. भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः. हरे कृष्ण. आम्ही मेगेल एक्सपिरियन्स हांव शेअर करता. सानपणेच्यान आमकां देव धर्म पुरा शिकयताची फिलॉसॉफी सायड चड शिकयताची जाल्यार एज वी ग्रो अप खंयची आमगेल प्रायोरिटीज चेंज जाताची. मेगेल पर्सनल एक्सपिरियन्स तसो की म्हळ्यार आमगेल लायफ डिरेल जाता खंयची वचून. सो हे सेशनाच्यान मेगेल एक्सपिरियन्स कसे की म्हळ्यार डिरेल जाल्ले लायफ हांड वापस ट्रॅकार दवरल्या हे सेशनान मुखार चलोचे तागेली इच्छा. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा गीतांजली माताजी, खूप खूप धन्यवाद तुमका. चांग रुपार तुम्ही भगवद्गीता पठन केलेलं असं, तुमगे जे हे अनुभव असं ते शेअर केलेलं असं. थँक्यू सो मच. ह्या सेशन्स इट इज अ नरिशमेंट. फिजिकल नरिशमेंट इम्पॉर्टंट असता लायफान तू धष्टपुष्ट जावच तशी. दिस इज अ मेंटल नरिशमेंट. सो आमकां मनाक जे लायक एक वर्धक जावन कसं आहार मिळत पळय, हे भागवत पुराण कोंकणी हे आमकां दिता. वेगवेगळ्या रुपार नाना रितीन भगवद्गीता श्लोक पठन असो, गीता सुबोधिनी सेशन्स काढचे असो, भजनेचे बाल उत्सव असो, ड्रामा असो. सो ऑल होलिस्टिक परफॉर्मन्स म्हणता पळय कशी स्कुलांत, तशी नाना रितीर पुराण म्हणे हे एक दिवचे आसा. सो दॅट इज राईट. सो आमकां खंय कसं नाही आमकां उणेपण दिसता ते भरची काम देवान प्रितीचे जे आमकां भरची काम आसा पळय भागवत पुराण कोंकणी करता आसाची. सो हे ऑल ग्लोरीज टू राधाकुंड प्रभू आणि मुरलीधर चंद प्रभू आणि सखीचरण माताजी. तांगे निमित्त हे घडिल आसा. थँक्यू फॉर शेअरिंग युअर व्ह्यूज. हरे कृष्ण. तुम्ही सांगील श्लोकांतू 5.9 सुहृदम सर्वभूतानां म्हणून सांगितलं. सुहृदम सर्वभूतानां. कृष्ण म्हणाचे की भक्तानां किंवा अभक्त असेल असणे सर्वभूतानां म्हणून सांगितलं. सकळ जनाक देव प्रीत करता आणि देवाला आशीर्वाद असं म्हणून. आय एम द वेल विशर ऑफ ऑल लिव्हिंग बिंग्स म्हणून सांगितलं. कशी हान सांगितलं असाची की आनमाक केदना चढावेरी निस्वार्थ प्रीत असता. तर चेडू मुखार व्हड जावन ही बिकम्स अ ड्रग एडिक्ट और अल्कोहोल एडिक्ट जाता. या कसं न्यायची नाक तिला एडिक्शन असल्याची आनमाक तो प्रितीची जावन असता. दॅट डजंट मीन की तागेल त्या ड्रग एडिक्शन ताक प्रीती असता म्हणून आनमाक, बट तो चेल्ड भारी प्रितीचे असता. तशीची देव आमका अनकंडिशनल प्रीत करता असता म्हणून. आणि देवाला इच्छा असं की आम्ही आमगेले पुरा जे ऍक्शन्स असतात देवा समर्पण करून आमगेले ते जे पुरा अनर्थ असतं ते निवृत्ती जावन देवाले सेवा करता तशी अनुग्रह जावन देवाले आशेस्ते. सो सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिर्मृच्छति. सो ही इज अवर वेल विशर. कृष्ण आमगेले वेल विशर म्हणून सांगितलं. हरे कृष्ण. थँक्यू गीतांजली माताजी. मुखार तुमगेले आमका होड रुपारी मस्त होड रुपारी आमकां तुमगेले सपोर्ट जावका म्हणून हांव निवेदन करता. हरे कृष्ण. जयंती माताजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. हंग उपस्थित आशिल्ले सर्वांक म्हगेले दंडवत प्रणाम. आणि म्हाका आज दिल्लेले श्लोक हांव सांगून ताजे म्हाका कळलेले तशे अर्थ सांगूक प्रयत्न करता. म्हाका फस्ट 7 अध्यायाचे 7 श्लोक सांगा. मत्तहत परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं पोतं सूत्रे मणिगणा इव. हंगा कृष्ण सांगता की हांवची देवोत्तम परम पुरुष म्हणून सकड कारणाक हांव कारण म्हणून सांगता. आणि एक मोत्याचे सरांतुले मोत्या सोरांतुले दारा म्हणके हांव सकडाक आधार जावन आसा म्हणून कृष्ण सांगता. ब्रह्मसंहितांतू सांगला की ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम म्हणून. तशी श्रीकृष्ण परम सत्य मनाक आनंद दितलो अनादि दावन आशिल्लो म्हणून आम्ही मना उरका. तागेले शक्ती विभूती वैभवानी तो मटेरियल आणि स्पिरिच्युअली व्याप्त जावन आसा म्हणून हे श्लोकांतू सांगिल्लें आसा. तदनंतर 8 अध्यायांतू 5 श्लोक. अंत्यकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् य पश्यति अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् य प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः. या श्लोकांत अशी सांगला की अंत्यकालांतू आमगेल मनोभाव
कशी असकी तशी आमकां नेक्स्ट जल्म मेळटा म्हणून आमकां आतां कळलेलें आसा. देवाला उडगासतागेल स्मरणे आयल्यार मात्र आम्ही लायक कडेन भक्तांगेले घरांतू जल्म घेवच्याक साध्य आमकां सगळ्यांक गोलोक जावका म्हूण आमी म्हणटाची जाल्यार तितली प्यूर भक्त आमी जायनी म्हणून हांव दिना. तागेल प्रितीक कसं करचें आमी कसं करीत तागेल सेवा म्हणलेलें उत्कट ते आमकां सुका. नित्ययुक्त जावन सुका हरे कृष्ण महामंत्राचे जप कोरका. चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आसा तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना म्हणून. हे एक आमी आमगेल्यान तो आयल्यार हे गुण आमकां कृष्णा प्रज्ञे भितर येवच्याक साथी कोण दिता. देवा तुका विसरना तशी हांव म्हणून तुका विसरना तशी म्हाका मार्गदर्शन कर देवा म्हणून आमी केन्नाय देवा लागीं मागूका म्हणून हांव सांगता. तशी 9 अध्यायाचे 26 श्लोक सांगला. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. अद्य तोषस की कृष्ण भावनामृतांतू आम्ही आसोनू प्रेम भक्तीने कृष्णाला सेवा केल्यारी भक्ती मार्ग मस्त सुलभ असत म्हणून कृष्णान सांगला. हे हाका कसले योग्य ते नातीलाकय भक्ती मार्ग सुलभ अस सरळ अस म्हणून सांगला. योग्यत म्हळ्यारी ताका कसले मस्त ज्ञान आणि संपत्त तागेले ना म्हणून कसले लेखुका म्हणला. भक्तीन प्रितीन समर्पण केलेले एक फूल एक तुळशी एक फल आणि उद्दाक देव प्रितीन स्वीकार करता. इतके सुलभ जावन आशिल्ले हे भक्ती मार्गांत वचच्याक आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करता. शुद्ध भक्त जावच्याक प्रयत्न करता. 16 राउंड जप निष्ठेन श्रद्धेन करता. भागवत गीते प्रभुपादांगेले बूक वाचुका. वैष्णवांगेले संगांत आसुका. धाम यात्रा करता अशी म्हणून तितली म्हाका अर्थ जाला. आता म्हगेले रियलायझेशन कसं म्हळ्यार गीता सुबोधिनीचे हे ज्ञान यज्ञांतू भाग घेतिल्ले आमगे सगळे जणाले सौभाग्य म्हणून हांव खंडीत लागता. अंतू आता अन्नपुरा माताजीन सांगला म्हणके स्पीकर जावन आयिल्ले वरिष्ठ वैष्णवांगेले एसोसिएशन आमकां मेळ्ळेलें आसा. ते शुद्ध भक्तांगेले मनोवृत्ती तांगे नॉलेज पळोवन म्हाका मस्त खुश जाला. तशी हांव लेखता की दुःखालयम अशाश्वतम म्हणून गीतेन सांगला. हे अशाश्वत जावन आशिल्ले जिवनांतू आमी देवा लोट्टू कनेक्ट करून घेतल्यार मात्र आनंद म्हणून आता कळलेलं आसा. आणि सुख दुःखाक आम्ही केलेले कर्माचे कारण म्हणून कळला. आणि आता कर्म सुधारण करच्याक प्रयत्न करता आसा. आणि एवरी सेशन म्हणल्यार म्हणके जपा टॉक आणि आयकून सिन्सियर जावन जप करून स्टार्ट केला. तशी जप 15 वर्ष करून करता आसा 16 माळा तसं केला म्हणून गुतना जाल्यार आत्ता कळटा की कशी करता म्हणून. हे आमगेले प्लॅटफॉर्मा निमित्त ते एक ज्ञान येयला म्हाका. तशी आनी कसं जाल्यार म्हगेल्यान मस्त दोश आसा. अनर्थ निवृत्ती करच्याक प्रयत्न म्हळ्यार जप श्रद्धेन करच्याक हांव प्रयत्न करता आसा. म्हगेले जीवनांतू शिक्षा गुरु स्मरणीय जावन आसा. भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेचे वरिष्ठ वैष्णव जावन आशिल्ले हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी, हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभुजी, हेर ग्रेस सखीचरण माताजी हांकां दंडवत प्रणाम. हांगेर मस्त 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 आमकां हे जावका आनी मुखार सोनू हांगेले मस्त काम जावका.
श्रीकृष्णा लगे निमून घेता परमात्मा लगी की अंक या वाट आमगेल समाजाक कितली की नमुनारी कृष्णाले भावनामृता येवच्याक आनी प्रयत्न करता आसची हांका आशीर्वाद दिवका म्हणून हांव कृष्णा लागीं मागून घेता. तशीच हांव मागीर कसले एक उलयली चूक जाल्यार सगळ्या लागीं क्षमापण घेता. म्हाका तुमगेले सगळ्याले आशीर्वाद दिवका. हरे कृष्ण. हरी हरी बोल. जयंती माताजी. हरे कृष्णा. मनापासून आम्ही कृतज्ञता व्यक्त करतास तुमका. मी एकदम भावपूर्वक जाऊन तुम्ही ह्या तुमगेले प्रीतीचे अनुभव तुम्ही मांडणी केलेले आसा. भारी खुशी जाता. तुम्ही एक वरिष्ठ वैष्णव आसाचे आणि तुम्ही दुखून आम्ही शिक्ष तशी मस्त आसाच. सो तुम्ही आम सगळ्यांक आशीर्वाद दिवका. तुमगे ब्लेसिंग्स आमक जावका. पदे पदे जावका. आणि तुम्ही हे जे एक प्रार्थना केलेलं असं की हे भागवत पुराण कोंकणी हांगा कोण कोण एक हे आसाची पिलर्स आसाची तांकां देवान आशीर्वाद दिवन सक्कड मुखार चलोवका म्हणून हे एक निस्वार्थ जे प्रीती आसा तुमकां सगळ्या वयरी भारी खुशी जाता आयकून. तुमगेल खातीर काय नाशी कोण चांग कोण चलयत आसा तांकां एक देवान एक अनुग्रह करून आनी मुखार सुन भरका म्हणून तुम्ही जे हे प्रीत दाखयलेलं सांगितलं आसा. थँक्यू सो मच. हरे कृष्णा. जयंती माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजीनं सुंदर श्लोक मिळेल असं. अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम. वी ड्रेस अकॉर्डिंग टू अवर डिझायर अशी म्हणतात. वी ड्रेस अकॉर्डिंग टू वॉट वी डिझायर. सो अंतकाले आमकां कसं डिझायर असतं कसं मना येता तेच आम्ही ड्रेस नेक्स्ट जन्म आमकां मेळटा म्हणून. सो हे बदलची आलोचन करा तुम्ही. हे म्हणलेलं उत्तर वी ड्रेस अकॉर्डिंग टू अवर डिझायर की कसं नसता म्हणून. आम्ही अंतकालेर आम्ही देवाला आलोचन करून देवाक आम्ही आमगेले मनान तू स्मरणेंत असल्यार मात्र आमकां देवाला धामा वचतश मेळटा. अदरवायज एट द टाइम ऑफ डेथ आम्ही कसं आलोचन करता की तेची आमकां शरीर रुपार नेक्स्ट जन्मा मेळटा म्हणून. अनेक श्लोक माताजीन सांगितलं असं. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति. हिज ग्रेस शुभविलास प्रभुजी यांनी अशी म्हणताची पत्र म्हळ्यार आम्ही माताजीन सांगितलं म्हणकेची तुळशी हे म्हणून जाल्यार प्रभुजी अशी म्हणताची आमगेले दोन जे हस्त असतात हात ते फोल्ड करताना पळय ते पत्रा म्हणकेच ते दिसता. इट लुक्स लायक अ लीफ. सो दिस इज लीफ. आम्ही अर्पण करीत कसं पत्र म्हळ्यार हे लीफ काय आमगेले म्हळ्यार आम्ही सततम केदनय देवाले नतमस्तक जावन देवाक केदनय श्रवण कीर्तन हे करता आसका आमी म्हणून. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पत्रम. आमगेले फोल्डेड हँड्स. पत्रम पुष्पम. पुष्पम ताई म्हणताची आमगेल हृदय कमला म्हणके आसा. सो आमगेल हृदयान तू देवाले स्मरण देवाल भक्तांगेल स्मरण आणि भक्तांगेल एक संघ त्या जावका म्हणून आम्ही केदनय स्मरण करता आसका म्हणून ते आम्ही अर्पण करूं म्हणून आमगेले हृदय ते पुष्पम. फलम म्हणून सांगितलं सांग. फलमार्थ आमगेल पुरं जे कर्मा फल असं त्या देवाक समर्पण करता म्हणून. आणि तोयम आणि तू सुंदर सांगताची शुभविलास प्रभू. तोयम म्हळ्यार आमगेले अश्रू देवाले प्रीती खातीर आमगेले जे अश्रू हे जाताची धारण जाताची ते आम्ही देवाक समर्पण करता म्हणून. सो आम्ही पत्रम पुष्पम फलम तो आमगेल्यान तू असं आमगेले अश्रू असो आमगेले हृदय असो आमगेले जे हस्तान आम्ही देवा प्रणाम करचे भक्तान प्रणाम करचे असो आमगेले कर्माफल हे रुपार आम्ही सर्वस्व आमगेले आत्मा आम्ही देवा समर्पण करीत म्हणून सांगताची. जयंती माताजी चंद्रुपार सांगेल असं देवाला अनुग्रह तुमगेल वेर खंडित अस माताजी. तुमगेल संग प्रीती संग आमकां जावका. हरे कृष्ण. थँक यू व्हेरी मच. लीला माताजी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सांगू सुरू करते. हांगा उपस्थित आशिल्ले सर्वांक मिगेल प्रणाम. म्हाका दिल्लेल श्लोक फुडें पठन करता. 10th chapter 8th श्लोक. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः.
हाम पूरा उत्पत्तीच मूल आणि मिगेल निमित्त व्यक्त जाता. ये कोणा अर्थ जात की मिगेल सेवेंतु भक्ती भावानी निरत जाताची. 11.54 भक्त्वात्मनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. अर्जुना, मिगेल वैरी अनन्य भक्ती असल्यारी मात्र म्हाका अर्थ करून घेवचा जाता म्हूण सांगून कृष्ण अर्जुना सांगता. आता हे दोन उत्तर मिगेल विषय सांगता. म्हाका कशी भगवद्गीता सुबोधिनी या सेशन्स कशी गेला म्हणून म्हाका फर्स्ट भगवद्गीता इंट्रोड्यूस केलें मिगेल बापमान. हांव सान आसतना बापम निद्दताल हांतलारी आनी म्हाका लागीं बसून जस्ट प्रोनंसिएशन 12 अध्याय पुरा सगळे भगवद्गीते इम्पॉर्टंट म्हणून सांगून म्हाका सांगयताली, प्रोनंसिएशन शिकयताली. मागीर ती सांगताली तिगेल अम्मान तिकी हांवें शिकयली खंय. सो बापम्माचारी क्लास शिकयली. बापम्माला म्हाका हांवें शिकयली, स्कूला वचचें तशें असल्यार तांगेल भक्ती तांगेल भगवद्गीते वेळ तेन्ना म्हाका मना वचचें न्ही. आतां हगूर क्रमेण म्हाका मना येतास कशी भगवद्गीता तेन्ना तकून आमकां हें आसा म्हूण सांगून कडेरी 12 अध्याय म्हाका सांगचाली आनी सांगलां म्हाका सदां हें एक तूं सोडून नज म्हणून. सो तेन्ना तकून आजिताय हांव एक सदांची ते 12 अध्याय सांगू आसा. फुडें अशी सांगताली आतां तेजे अर्थ कोण हे भगवद्गीते सेशना म्हाका कंप्लीट मना गेला. सो आनीकय वर्स वताची आनीकय पुरा अर्थ करून घेवचे आसा. म्हळ्यार एवरी टायम वाचितना एक विंगड मिनींग येता आसता तो. इट्स मोर एंड मोर एंड मोर. मागीर मुगेले ह्या वार्डिका चेरडोमा स्कूल कॉलेज ते पुरा जावन तांतू जाल्लें. देरी मध्य मध्य तूं कसने डिस्कोर्स असल्यार थंय वचून थोडीशी आयकता आसताली. मागीर हे झूमा निमित्त आमकां एक देवा भारी लायक जालें भगवद्गीते सेशन. कितले छंद करून जाल्ली म्हळ्यार आय हॅव टू एप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ एवरीवन इन्वॉल्वड इन इट. देवान पुरा जणांक अँकर्सांक ऑर्गनायझर्सांक पुरा आनीकय हें करून आमची करा नाही करोयताची ते इम्पॉर्टंट. तांणी करची मात्र नाही, आमकां प्रोत्साहन दिताची. हिज ग्रेस मुरलीधरन चरण प्रभुजीन म्हाका मस्त हें केलां. म्हाका कसले हातूंत नाशिल्लें, गंदगाळ नाशिल्ली. सो आमकां प्रोत्साहन दिवन हरे कृष्णा महामंत्र सांगूकय कसले हें ना, नो फोर्स ऑन एनीबडी. मात सांगिल्ले नमुन्यारीच कोरका म्हूण दिसतालें. सो आज करता 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 आमकांय तांतू इन्वॉल्व केलां. सो मस्त थँक्स प्रभुजीक. मागीर पुरा अँकर्सांक माया माताजीन आनी म्हाका रिमायंडर्स दिवचे आशिल्ले. पळय तुका यशेश आसा म्हणून तितलो म्हाका घरकडची ड्युटी मिगेल ना तेस तिक ड्युटी पळोवन घेवची आसा म्हाका. सो ताजे मध्येन म्हाका हें करतना म्हाका इतले रिमायंडर दिता म्हाका करूं जायना हांवें देवा म्हूण सांगून जाल्यार तितले इन्वॉल्व जाला. मागीर आमी सिंगापुरा अशें थोडे टायम डिफरन्स आसा. सो सेशन्स आनी अँकरींग करूं कशें जातालें. मात्र खाली ते भगवद्गीते श्लोक चॅन्ट करचे आनी कान्ना घालचे म्हळ्यार विंगडा डिस्टर्ब जावचे न्हू म्हण तशी न्हिदोचे. एक एक पाटी थंय न्हीद पडटाली. सो नेक्स्ट डे पळोवचें आशिल्लें, आयकुचें अशें नाही गेलें. सो दॅट इज अ प्लस पॉयंट. म्हाका भारी खूश जाला. देवान पुरा जणांकय कृष्णान आमकां भक्ती मार्गार व्हरका. आमकां पुरा जणांकय सगळे वैष्णव वृंदाक जाल्यार तितले चड कोरका म्हूण सांगून मागून घेवन हरे कृष्णा. हरी बोल लीलावती माताजी. हरे कृष्णा. भारी सुंदर रूपात तुम्ही सांगितलं सर. तुम्ही लातीक वरी बेड्डार येतात 12 अध्याय सांगता न्हू तुम्ही परंपरागत जावन असताय. व्हेरी ब्युटिफुल. अज्जम्मा पिज्जम्मा बापम्मा पुरा ते परंपरा सांभाळस तुम्ही आज सांगता. म्हाका श्रुती आणि स्मृती उलगास येयले. स्मृती अर्थ तेची वेद विभाजन देताना श्रुती स्मृती म्हणटाची.
म्हळ्यार एकळ्या दुखून एकळ्या सांगील वस्तू असतात बट इट इज परंपरागत तशीच तुमगेल जे घरकट चालू असं की शास्त्र अध्ययन जावचे पद भारी चांग एकेडमिक नॉलेज इज नॉट इम्पॉर्टंट बट हे जे शास्त्र अध्ययन जाता भागवतम अध्ययन जाता ते भारी चांग इट इज वे ऑफ लाईफ म्हणता पळय तशी सो यू आर ऑन द राईट पाथ माताजी आय एम व्हेरी हॅपी आणि तुम्ही ते सिंगापूर असून वरी म्हाका गोतस गायत्री माताजी हांगा आस की ना की कितले टाइम डिफरन्स आस म्हाका कळटा हे रात्री जाता 12-1 जाता एक पटी भागवत पुराण कोंकणी सेशन जाता बट येट तुम्ही असोसिएशन दिताची टाइम दिताची तुमगेल एनर्जी दिताची तुमगेल घरात जे आस पुरा जे तुमगेल कर्तव्य आस ते कोरून आमी तुमगेल टाइम दिता सच थँक्यू सो मच भजन तुम्ही सांगताची दत्तावळीची फूड सांगता सेलीची आता तुम्ही सांगा केदने थर्सडे कीर्तन हन तू पार्टिसिपेट कर का हरे कृष्ण माताजीन सांगितलं असं 11.54 श्लोक तंतूची प्युअर डिवोशनल सर्व्हिस मिळेल असतं आणि ताजी वेरी ताजी महिमा सांगेल श्रुती श्री भी आणि जन्म ऐश्वर्य हाजीन देवाक सनेक हे मेळना आम्ही ताका देवाक खुश करच्या जायना खंयच्यान देवाक खुश करेत प्युअर डिवोशनल सर्व्हिस म्हणून सांगितलं असं शुद्ध भक्ती येण्याची अनअलॉयड डिवोशनल सर्व्हिस आणाची देवाक प्रीतीच पात्र जावेत म्हणून सांगितलं असं थँक्यू लीलावती माताजी हरे कृष्ण पूजा माताजी उपस्थित असच की हरे कृष्णा पूजा माताजी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा परम पुरुषोत्तम नारायण अष्टांग वंदन करता सक्कड भक्तजनाका दंडवत प्रणाम हा आता भगवद्गीतेचे भक्ती योग चॅप्टर 12 श्लोक 14 सांगचा प्रयत्न करता संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः समे प्रियाः हे श्लोकांतू म्हाका कसो अर्थ जाता म्हळ्यार कंचे एक भक्ताले श्रद्धे आणि विश्वास कृष्णालांतू पूर्ण जावन आसा की तो केदनाय शांत आणि विनम्र जावन असता तश म्हळ्यार तागेल जीवनांतू कष्ट याना म्हूण नाही कष्ट सकडा वयर कशी येत की तशी एक शुद्ध भक्ताल जीवनांत येता कष्ट येताना तो हे मिगेल पुढली जन्माचे कर्मा फल म्हणू लेखता आणि ते हांव बघूनच मुखार वचुका कृष्ण परमात्मा म्हाका सोण घालना खंडीत मिगेल वयर दय करतलो म्हणून तो लेखून घेता एक शुद्ध भक्त ह्याची विश्वास आणि भावांतो हसता खंयची एक परिस्थिती असो चॅलेंजिंग सिच्युएशन असो तो तांतू एक शांत आणि समाधानी रीच असता तशी सुख दुःख एकुल्याक पळोवन घेता तो खंयच्याके अटॅच कोण घेना ताका ना तो खुशी भोगता ना बेजार पावता तागेल मन आणि बुद्धी दोन्ही परमात्मा वयरी कंप्लीटली फोकस जावन असता आणि भक्ती मार्गारी दृढ जावन चलता वता कृष्ण म्हणता असल एक भक्त कोण कंप्लीटली शरण जावन आसा ताका तो म्हाका मस्तो प्रिय म्हणून सांगता नेक्स्ट चॅप्टर 13 श्लोक 3 क्षेत्रज्ञं चापि मामं विद्धि क्षेत्र सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञो ज्ञानम तज्ज्ञानम मतं मम हांगा आमकां अर्थ अशी जाता की या देह एक क्षेत्र जावन आसा आम्ही लेखताची हे क्षेत्र आणि क्षेत्रांत जावचे सकल ऍक्टिव्हिटीज आमगेले नियंत्रणांत आसा म्हणून जाल्यार निजावन हे देह आणि ताचे ऍक्टिव्हिटीज सकड कसं चलता आसा ताचे नियंत्रण कृष्ण परमात्माले हातांतूच आसूचे तशीच म्हणल्यार एक 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 जीवा भितरी आणि भायर दोन्ही कृष्ण परमात्मा आसा आम्ही लेखताची देह आमगेले सो हे पुरा आम्ही करची म्हणून बदल जावन आमगेल भायर कसा चलता आसा ते कृष्ण परमात्मूच करता आणि तशीच आमगेल्या आत्मा भितर बैसून आमगेल सकड ऍक्टिव्हिटीज ताणेच कंट्रोल करचे तशें पळयल्यार आमकां ह्या कळटा की आमगेल नॉलेज आणि एक बुद्धी मस्त लिमिटेड आणि परमात्मा कंप्लीटली परिपूर्ण जावन आसा तागेल नॉलेज कंप्लीट सो म्हाका दिल्ले हे 2 श्लोक
थोडे संक्षिप्त जावन सांगला आणि सांगताना कसले चूक असल्यारी क्षम करता. तशीच आता मिगल रिअलायझेशन आणि असोसिएशन प्रभूजीन सांग म्हणला. सो भगवत पुराण कोंकणी हांव हांगा कशी जॉईन जाली म्हळ्यार फर्स्ट एक कोविड जाली तशी जाप चॅन्टिंग ग्रुप आशिल्ले ताका हांव जॉईन जाली. तशीच प्रभूजीन मागीर पारायण भगवद्गीते पारायणाक म्हाका नेवल बामणा 2 श्लोक सांगू सांगले. मागीर महामंत्र ऑनलाईन मंच सांगले. मागीर अँकरिंग सांगले. तशीच हगूर हगूर करून प्रभूजीन म्हाका हे मार्गांत घेतले म्हणटा. हांव निजावन हांगा कशी पावली एक हांगा नाही जाल्यार हांव कशें काही आसतशिल्लें कसं करतशिल्लें म्हाका कांय आयडिया ना आता खंडिताक ना. हांव म्हणलीत की म्हाका हांव जी कोण म्हूण गोतनाशिल्लें तातूंत ह्या प्रभूजीन म्हाका कशी हांव म्हणजे सोदून काडली की डिस्कवर केली की गोतना. खंडित प्रभूजीनी म्हाका खंडित एक मिगेल जिवनाक एक मार्ग दाखयला म्हूण सांगता हांव. सखीचरण माताजी आनी मुरलीधर चरण प्रभूजी हांकां चिरऋणी जावन आसा आनी तशीच तांगेले तांकां दंडवत प्रणाम करता आनी तांणी मिगेल प्रणाम स्वीकार करता म्हूण मागता. आनी भागवत पुराण कोंकणी हांगा मिगेल फर्स्ट कनेक्ट राधिका बाबा माताजी तुमगेला उलयला फर्स्ट आनी हांगेले स्वर आयकल्यारी पुरो विंगड एक हंबलनेस आसता तांगेल उलुच्यांतूची हे आमकां सगळ्यांक गोत आसा. आनी म्हाका मंगळाचरण सांगू शिकयले तांणी. तशीच मायाकाले गीता महात्म्य रेकॉर्डिंग आयकून शिकली. मागीर नरसिंह आरती तुलसी आरती हे म्हाका म्हणचे येनाशिल्ले जाल्यार प्रभूजीन म्हणलें काय होडना तूं खाली रीड करी म्हणून. आनी मागीर भारती पै माताजी आनी विद्या पै माताजी हांगेल सपोर्ट आनी एनकरेजमेंट आमी सांगू का म्हणूच ना. एज एन अँकर म्हाका इतलो खुशी जाता म्हळ्यार मस्त सिनियर इनिशिएटेड स्पीकर्स आयिल्ले आसा चंगा. तांकां वेलकम करची भाग्य आमकां मेळ्ळा. कोण म्हाका दिसता म्हगे पर्सनल लायफांत म्हाका खंडीत मेळचें साध्य ना आशिल्लें हें म्हाका हांगा साध्य जाल्लें. आनी एक राउंड जाप करूंक भारी कश्ट जाता आशिल्लें म्हाका. तांतो प्रभूजीन मोटिवेट कोन्न आतां एक 16 राउंड ते पावल्या. तशीच भगवद्गीते वाचा येनाशिल्लें वाजला उच्चार येनाशिल्ले प्रोनाउन्सिएशन बिलकुल नाशिल्लें म्हाका. तांतूं मिगेल आतां 2 अध्याय जाला ते म्हाका दिसता एक मिगेल खातीर एक अचिवमेंट आसा. आनी माताजी आनी प्रभूजी दोग जाण इतले हंबल आसा म्हळ्यार आमकां अँकरा खातीर 2 दीस दिला तांणी कंप्लिटली तितली इम्पॉर्टन्स दिला आमकां. आनी कृष्ण कॉन्शियस जर्नी हांतो तांणी आमकां खाली कनेक्ट कोन्न दिनी आमकां तांगेल ओटूची घेवनच वता आसाची. आमगेल्यान तो अवेरनस स्पिरिच्युअल अवेरनस इम्पॉर्टन्स रियलायझेशन कोन्न दिला तांणी. आतां हांव कृष्णाला घ्यायचे मागचे मिगेले जर्नी निरंतर जावन चोवन दी देवा म्हणून मागता. आनी तुमगेल सकडाल असोसिएशन अशी दवरा मिगेल ओटो आनी मिगेल स्पिरिच्युअल एडवांसमेंट म्हाका जावं का म्हूण तुमगेल सकडाल आशीर्वाद मागता. हरे कृष्ण. हरी बोल पूजा माताजी. धन्यवाद. खूप भारी छान कोण तुम्ही तुमगेले जे अनुभव आसा ते मांडणी केलेले आसा. ऑल ग्लोरीज टू हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू आणि हर ग्रेस सखीचरण माताजी आणि हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभूजी आणि आमकां गुप्त रुपार जे फूड दुखून सेव करता आसाची मधुपती गोपीनाथ प्रभू आणि हर ग्रेस रसवती माधवी माताजी तांगेले अंत योगदान भारी व्हड रुपार आसा. तुमगेल्यान ते डॉर्मेंट जावन आस माताजी म्हळ्यार देवा प्रीत करचे देवाक आनी एक कसे की सिन्सियरली जे एक प्रयत्न करचे इट इज ऑलवेज देर. बट मुरलीधर चरण प्रभू सखीचरण माताजीन ते धूळ फापून म्हणटा पळय ते उजागर केलेले आसा आनी दे आर डुईंग दिस. इट स्टार्ट्स विथ मी ऑल्सो. आय एम ऑल्सो नाव ऑल्सो इनसिग्निफिकंट बट प्रभूजी आनी माताजी इतलें प्रोत्साहन करताची आनी आमकां अशें दिसता की आमगेल्यान ते कशें की मॅजीक जालेलें आसा म्हणून. सो तांगेल एक आशीर्वाद आमकां मेळ्ळेले निमित्त हे प्रजावचे खंडीत जाता आसा म्हणून. सो इट इज व्हेरी ट्रू. सो तांणी जे एम्पावरमेंट दिताची जे तांणी एक प्रोत्साहन दिताची बिकॉज तांणी बदलची एक भारी चंदू कोण भक्ती मार्गार कशी वचचे म्हणून सांगून दिता आसाचे. आनी तुमी सांगिल्लें म्हण की व्हेरी करेक्टली सेड की
आमगेल हात धरून त्यांनी आमकां मुखार करता सच खाली सांगचे मात्र न्ही, दे आर टेकिंग अस टुगेदर, विच इज व्हेरी ब्युटिफुली सेड बाय यू. थँक्यू पूजा माताजी. अशीच मुखारी पुरा सर्व रुपार तुमगेले योगदान जावका म्हूण हांव मागणी करता. भजने रुपार असो, अँकरिंग रुपार असो, वॉट एवर खंयचे रुपारी मायट बी ऑफलायन जावच्या पुरो मुखार केन्नाय आमी मेळच्या पुरो तेन्नाय तुमगेले संघ जावका म्हणून हांव विनंती करता. हरे कृष्ण. आणि हे जे संघ आसा वैष्णव संघ हे भारी मौल्यवान आसा आणि जे आमकां मेळटा ते एक चंदू करून भारी प्रितीन आमी सांबाळ घेवचे आमगेले एक कर्तव्य असतं. हे भारी कष्टार मेळचे साधू संघ आणि भक्ताळ संघ कशी माताजीक मेळल असं आम सगळा मेळल असं. सो आमगेली हे जबाबदारी की हे भारी चंदू करून जोपासन करून ताका आनिके सुंदर रुपार आमी प्रस्तुत करून देवाक सेवा करता ते आमगेर मना घालल असतना ते आमगेर घडका आमगेल जिवनांत म्हणून प्रार्थना करता. हरे कृष्ण. थँक्यू पूजा माताजी. हरी बोल. स्फूर्तिपाई माताजी उपस्थित असताना हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परम पुरुषोत्तम कृष्णाक वंदन करनु. आज हांव म्हाका अलॉट केलेले गीता श्लोक सांगता. फर्स्ट श्लोक गुणत्रय विभाग योगाचे चतुर्दशोध्यायाचे 4th वर्स. सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनी अहं बीज प्रदपिता. हे वर्स आमकां मथुरा माताजीने एक्सप्लेन केलेलं आसा. तशी ताची प्रकार कसे की म्हळ्यार प्रकृती वटू जीवाल संबंध हांगा आमकां सांगिल्लो आसा. प्रकृती आणि पुरुष निमित्त विश्व निर्माण जाता ताका आमी महत् ब्रह्म म्हणून सांगताच. हे महत् ब्रह्माक बीज धारण करचे कृष्णानं म्हणून सांगिल्लो आसा. पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय तशी रसेंद्रिय मेळून 24 घटकांश मेळून महत् ब्रह्मन जाता म्हणून सांगिल्लो आसा. तशी त्यांनी सांगिल्लें की 84 lakhs जीवी अर्थांत आसच. तशीच अग्निंतू वायूंतू आशिल्ले पुरा जिवांतू बीज प्रद जावन आशिल्लो कृष्णूची म्हणून जन्म जन्मांतराचे केल्लेले आमगेले पाप पुण्य निमित्त आमकां विविध जन्म रूप मेळटा म्हणून त्यांनी आमकां सांगिल्लें. नेक्स्ट श्लोक पंचदशोध्यायाचे पुरुषोत्तम योगाचे 15 श्लोक. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्. हे श्लोक आमकां रविपती दामोदर प्रभुजीन आमकां एक्सप्लेन करून दिलेलो आसा. सो हे वर्सांतू कृष्ण सांगता की हांव पुरा लोकाले हृदयांतू स्थिर आसा. ज्ञान स्मृती विस्मृती पुरा मागेल खंयच्यान जाता आसा. सर्व वेद वेदांतार्थाचे संप्रदाय प्रवर्तक वेदांतार्थ पुरा हांवच. हाचीच अर्थ कसे की म्हळ्यार आमी समस्त वैदिक मंत्र स्मरण करीत, कंठस्थ करीत, उच्चारण करीत, ಒಟ್ಟು नमून धार्मिक अनुष्ठान करीत जाल्यार आमी मेन कृष्णाक अर्थ करून घेना जाल्यार वेदांचे वास्तविक अभिप्राय करून घेवच्याक साध्यची जायना म्हण. सो हांव अंडरस्टँड करून घेतली तर सांगिल्लें आसा. कसले तर चूक जाल्यार क्षम करका. हे भगवद्गीता एज इट इज सेशन फ्रँकली सांगका म्हळ्यार म्हाका सेल्फ रियलायझेशन करूंक मस्त हेल्प जाला. मेन इम्पॉर्टंट पार्ट हांवें शिकिल कशें की म्हळ्यार हातूंतल्यान आमी लायफांतू प्रत्येक कामांतू 100% एफर्ट घालका पण रिजल्टाचे आमी कृष्णा सोडका. डेफिनेटली सक्सेस आमगेले आसता म्हणून हांव 8 वर्ष पुढे हे भगवद्गीता एज इट इज सुबोधिनी बुक परचेस केलेले पण तेन्ना तुला म्हाका ते स्टडी करूंक जायना. बुक वाचूच्यांतू आनी अर्थ करून घेवच्यांतू मस्त डिफरन्स आसता. सो एवरी टायम हांव बुक ओपन करतशी लेखतशी इतलो पुरा वाचूच म्हणून. पण आफ्टर 8 years हे सेशन स्टार्ट जाल्या नंतर म्हाका हे अंडरस्टँड करून घेवच्याक जालें. सो हांव भागवत पुराण कोंकणी टिमाक मस्त धन्यवाद सांगता हाजे खातीर. सो स्पिरिच्युअल जर्नींतू हांव आनीक नर्सरींतू आसा म्हण सांगूं वयता. सो टोटली न्यू इन दीस स्पिरिच्युअल जर्नी. पण हे भगवद्गीता एज इट इज सेशनांतू गीता स्टडीसान डेफिनेटली आमकां लायफांतू प्युरिटी स्ट्रेंथ शिस्त करुणे इंटेग्रिटी आमकां मेळटा म्हणून आमी सांगिता.
आणि अँकरिंग पार्टान म्हाका कसं हेल्प जालें की म्हण सांगल्यार खंयच्या सेशनांत हांव अटेंड केला की थंय म्हाका प्युअरली कॉन्सन्ट्रेशन दिवच्याक हेल्प जालें फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड थिंग वरिष्ठ स्पीकर जो बी आयले की तांकां इन पर्सनल डिटेल जावन म्हाका अंडरस्टँड करून घेवचें जालें. सो हे दोन म्हाका खूब उपयुक्त जालें म्हणून सांगूंक येता. मस्त टायमा हांव लाईव्ह सेशनांत इरेग्युलर आशिल्लें. आय एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ टायम. सो तेची टायमार आमकां कसलें ना कसं काम आसता, फॅमिली मॅटर तेची टायमार आसता. सो ते जाल्यार हांव दुसरे दीस ताजीच रेकॉर्डिंग विसरनाशी आयकत आशिल्ली. सो हेवा एक इनिशिएटिव्ह भागवत पुराण कोंकणी टिमाच्यान आमकां प्रोवायड केलेलो आसा. सो ताका हांव आनेक पाटी थँक्स म्हण सांगता. तशी हांव फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थँक्स हांव सांगचें कोविडाक. बिकॉज ऑफ कोविड आमकां झूम सेशन मेळ्ळें. पुरा लोकांक सांगितलं कोविडा निमित्त मस्त प्रॉब्लेम जाले म्हणून, पण फॉर माय पर्सनल सेक कोविड इज अ बून फॉर मी. सो म्हाका झूम सेशन आनी भागवत पुराण कोंकणी टिमाचो वट्टो असोसिएट करचें जालें. तशेंच मुरलीधर चरण प्रभूक आनी सखी चरण माताजीक हे प्लॅटफॉर्म दिलेल्याक हांव मस्त मस्त थँक्स म्हणटा. फर्स्ट टाइम त्यांनी म्हाका अँकरिंगाक अवकाश दिलेलो तेन्ना हांव एक्सक्युजेस दिलेले, पण सेकंड टाइम तांणी म्हाका मोटिवेट केलेलो तेन्ना सो आय एक्सेप्टेड. बट राधिका भाऊ माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां. तुम्ही जो म्हाका मोटिवेट केलेलो आसा, इन्स्ट्रक्शन दिलेलो आसा, आय नेव्हर एव्हर फॉरगेट. सो थँक्यू सो मच. तशीच भारती पै माताजी, विद्या पै माताजी, स्पीकर डिटेल एनी टाइम हांव केन्ना मेसेज करो म्हाका प्रोवायड करतशिले. गायत्री कामत माताजी, तशी एकादशी श्लोक रिसायटाक रिमाइंड करतशिले माया अक्का. जपा सेशनाक म्हाका मस्त हेल्प केला शिल्पा हेगडे माताजीन आनी रश्मी भट माताजीन. सो हांकां पुरा जनाक हांव मस्त मस्त थँक्स म्हूण सांगता. आमकां लायफान तूं मस्त एक्सक्युजेस आसता ईच अँड एवरी टाइम. आमकां आसता आमकां फॅमिली लायफ नाव हे म्हणून, पण एवरी टाइम हे पुरा माताजीन जो आमकां हेल्प केलेलो आसा हांकां इवन दो हांकां फॅमिली लायफ आसा, प्रोफेशनल लायफ आसा, बट एवरी टाइम हांणी रिमाइंड करचे, फॉलोअप करचे, अप्रिसिएशन मेसेज घालचे. सो ईच अँड एवरीथिंग हांगेल जो वर्क आसा कमांडेबल आसा. सो हे हांगेल हे पुरा वर्क पळोवन म्हाका स्पिरिच्युअल जर्नीन तूं स्टिक जावच्याक भारी हेल्प केला. सो थँक्यू सो मच भागवत पुराण कोंकणी टिमाक आनी पुरा माताजीक आनी प्रभुजीक. हरे कृष्ण. हरी बोल स्फूर्ती माताजी, जय हो. सुंदर तुम्ही भगवद्गीता पठण केलेलं आसा. दोन्ही श्लोक आसा आणि तुमगेले अभिप्राय तुमगेले अनुभव सांगेल आसा आणि किती सुंदर रुपार तांणी सांगले. इन एडवर्सिटी शी हॅज सीन द ऑपॉर्च्युनिटीज. कोविड म्हणून सगळ्यांक भयभीत जाताची, बट त्यान एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळलेली आसा माताजीन सांगेल आसा. त्याच्या निमित्त एक रुपारी गीता सुबोधिनी म्हळें त्यांनी भगवद्गीता 8 वर्स चुकून त्यांनी आसून वरी आणि कडे तांकां हे एक शिक्षित अशी देवानं अनुग्रह केलेलो आसा. करेक्ट माताजी. प्रभुपादार बुक जे घरकडे आयल्यार भक्तान बरयलेले जे व्याख्यान घरकडे येत म्हणटा ताजे अर्थ हेच असता की मुखार आमी खंय ना खंय रुपारी प्रभुपादारान तूं ह्या मोमेंटांत आमी जोडसून वताचीच म्हणून. त्या प्रभुपादाले आशीर्वादाचीच. हरी बोल. Thank you for your very sweet realization. And as you correctly said, there's all glories to Mullidhar Charan Prabhu and Her Grace Sakhi Charan Mataji. सांगितले हे एक सतत निरंतर प्रयत्ना निमित्ताची आमका एक स्फूर्ती मेळता आणि तांगेल जे तांणी उत्तरदायित्व घेतलेलं असं दे हॅव नो एक्सक्युजेस इन देअर लाईफ. तांणी तितलं व्हड उत्तरदायित्व घेतलेलं असं. सो आम्ही तांचो अडुली म्हणटा स्क्विरल कशी सेवा करता तशी त्या सेवे रुपयार आमकां देवान भाग दिवच तशी आमकां तशी प्रेरणा मेळका आणि आम्ही तसे प्रयत्न करता. वी हॅव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट तांतूय आम्ही आमगेले प्रयत्न आसत केन्नाय दवरका म्हणून आम्ही हे मागणी करतो. थँक्यू स्फूर्ती माताजी. हरे कृष्ण. माताजीन 15th अध्याय 15th श्लोक सांगितले आसा. निर्माण मोह जितसंग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्तो सुखदुःख संजय गच्छन्ते मूढः तदं पदमव्ययं तथा. इंटेलिजंट पीपल, इंटेलिजंट पर्सनॅलिटीजाचे हांतू वर्णन केलेलं आसा. सुबुद्धी जन आशिल्लो तांगेल विशय हांतू देवान वर्णन केलेलं आसा. हरे कृष्ण. सो भारी चांग श्लोक माताजीन पठण केलेलं आसा. हरे कृष्ण. स्फूर्ती माताजी मुखार तुमगेल सहयोग
भारी चांग रुपार आमकां मेळटा आसा आनीकय मेळच तशी तुमगे पुरा परिवारान आमकां फुल तुमगे परिवारान आमकां मेळच तशी तुमगे सहयोग तुम्ही कशी दिता आसाची तशीच देव अनुग्रह करो तुमगे संपूर्ण परिवार अवती भोवती कोण रिलेटिव्ह आसाची तांक वरी हन तू जोडसून तांगेले जीवन सार्थक जावं अशी म्हणा की जीवन सार्थक जायनी म्हणून खंयच्या रुपार देव पळोवन घेता आसाची बट केदारना आम्ही आमची गेल्यान तुची भगवद्गीता पठन करताची ताजे यथार्थ प्रभुपादाला ऐकता ताचे हे ऐकताची परपोर्टचं ट्रान्सलेशन ऐकताची भागवतम ऐकताची परिवर्तन जाताची मनान परिवर्तन जाता स्वभावान परिवर्तन जाता आणि माताजीने एक भारी चंद विषय सांगितले असं विच इट इज व्हेरी नाईस की केदन हे युट्यूब रिलीज जाता आता तांणी सांगितलं म्हणजे तांकां एक पटी पळोवच्या मेळना लिलावती माताजी म्हणली इट इज लेट नाईट बट नेक्स्ट डे दे मेक इट अ पॉइंट की तांणी पळयतलीच युट्यूबार सो तुमगेल कोण प्रिती जन आसाची बंधू बांधव आसाची फ्रेंड्स आसाची तांक हे युट्यूब व्हिडिओज तुम्ही फॉरवर्ड करता असं दिसता मस्त प्रचूर मात्रा करता असं दिसत तुम्ही बट हे एक निवेदन की पटेता रबाची यू नेवर नो हू गेट्स कनेक्टेड आणि कोणाक हे प्रसाद मिळेल म्हणके जाता आणि ते सान प्रसाद खावची रुचीन तांणी भाग घेतल्यार पुरो कडे तांगेले असोसिएशन आमकां मेळ्ळो आमगेले आणि तांगेले जीवन सार्थक जातले थँक्यू स्फूर्ती माताजी हरे कृष्ण प्लीज कंटिन्यू टू गिव्ह युअर असोसिएशन हरि बोल राजेश्वरी राव माताजी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण माताजी दैवासुर संपद विभाग योगाचे 23rd श्लोक सांगता यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् कोण शास्त्र विधी सोणु तंगेल मन आयेलवरी कर्म करतकी तका परिपूर्ण जवो सुख जवो नावे परमागती जवो मेळना हे श्लोकांतू कामकारतः म्हणलेल्या शब्दाक प्राधान्यत आसा नियम कसं म्हणारे नियम सकड कोळणुई तजे उल्लंघन कोरनो काम्य कर्मांतू पडतलो तसल्यांका परमागती मेळना म्हणून हे श्लोकाचे अर्थ हांव म्हणावेल तशी आणि मी गेले भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेक ह्या टिमान तो आवाईल म्हळ्यार 1-2 वर्सां फुडें राधाकुंड प्रभूची एक आमगेले एक स्पिरिच्युअल ग्रुप म्हूण आशिल्ले तांणी भागवत पुराण कोंकणीचे लिंक घालले त्या मुखांतर हांव आयिल्ली येतना भगवद्गीतेचे सेशन्स चलता आशिल्ले तशी ते आयकले भागवता काणी आसतले म्हणले कोण हांव जॉईन जाल्ली जाल्यार भगवद्गीतेचे आयकतना ते फर्स्ट आशिल्ले एक 24 की 48 वीक्स तशें कसं की आशिल्ले सना म्हातारे म्हणजे तेन्ना दिसले मस्त दिसाचे काही मस्त आनी काही विवर जावन आयल्यार लायक आशिल्ले म्हणून तशी एक रिक्वेस्ट त्या वेळार घालनाशिल्ले तदनंतर मस्त प्रोग्राम्स जाले मागीर वपास हेंचे येयले जाल्यार फर्स्ट हांव आयकलें तितली म्हाका हे पंत आयकुचे जाय न्ही अनानुकूल जाले केला उपरांत लायव्ह अंतू म्हाका जॉईन जावचे जाय न्ही जाल्यार रेकॉर्डिंग आयकली तशी ह्या वेदिके येवन तरी तुमगेल टीम म्हळ्यार आमगेले एक हे टीम तरी मुरलीधर चरण प्रभून ओगूर अँकरिंगाक म्हणून सांगून कर्तव्य म्हणून केन्नाय हांव एक्सक्यूज सांगता आशिल्ली मागीर केन्नाय कसं सांगचें म्हणून म्हाका लज्ज केले सो एक पण तो ओपली हातपाय कडकडत आशिल्ले अशी उलयता जाल्यार कोणाले येदूर उलोवची तितली धैर्य ना म्हळ्यार फुल नर्वस जाता तेन्ना माताजी तुमीची म्हाका मस्त हेल्प केलेले प्रभुजीन सांगले राधिका भाऊ माताजी लागीं निमगिया तांणी तुमकां टिप्स दितांची म्हणून वय तुम्ही सांगिल्ली तशीची मुखार सुच्या पळयल्या तशी तंतू सफल जाल्या म्हणून लेखता तशी अंत येयली मागीर हे अंत येवन जेतरी मिगेल अंत चेंज आसा म्हळ्यार हांव ಸ್ವಲ್ಪ कसं उगी रिएक्ट करता आशिल्ली म्हळ्यार म्हाका एक कोप आयल्यार कोप सडन हांव म्हाका एक ताळ मी मस्त उण आशिल्ले जाल्यार आतां हे भगवद्गीतेचे आयकूच की हे टीमा येवन जेतरी
तुम्ही पुरा निस्वार्थ जावन करतांची एक कसले आम्ही निमगिलारी ताक तुम्ही दिवची ते एक विवरण की आमकां दिवचे सपोर्ट चुकी जल्ला म्हणून आमकां गोत्त असलारी ना बा तुम्ही नमगेल चुकी जल्ले म्हणून ना तू केला लायक जल्ला म्हणून प्रभुजीन केन्नाय म्हाका सपोर्ट केला माताजी तुम्ही म्हाका मस्त सपोर्ट केला तुमगेल पुरा आशीर्वादांनी हांव आयचे दिसाक ह्या टिमान तू आसा आनी म्हाका कोणा लागीं उलयतना इवन म्हगेले प्रोफेशनल हांव कामार आसा तेन्ना कामा जाल्यार म्हाका म्हगे कस्टमर्सान येतना हांव एक सिटार बसून आसतना म्हाका तांणी येतना कशें बाग कशें उलोवचें कोणें पक्कन उलयतना म्हाका जायनाशिल्लें कशें फेस करचें तसकी पुरा एक आशिल्लें आतां म्हाका जना लागीं उलयतना व्हड न्ही ಸ್ವಲ್ಪ सुदारसून घेतला मिगेल एक ह्या मागीर मिगेले आनीक मायनस पॉइंट मिगेल अशें म्हळ्यार मिगेलांतू म्हाका कंटिन्युटी मेळना हांव खंयच्याय विशयांतू म्हाका लायक हांव ते मुखार सुद्दां ट्राय करता जाल्यार कंटिन्युटी मेळना ते एक हांव सकडा लागीं मागता आसा देवा लागीं नित्य मागता देवा म्हाका कंटिन्युटी खंयच्याय विशयांत हांव चमकलारी म्हगेल कंटिन्युटी म्हाका कट जाता ते एक मुखार सून वचची तशी स्थिर जावन नित्य तागेल चरण कमलारी म्हगेल मन स्थिर जावन रावचे तशी करी देवा म्हूण मागता तुमगे सगळ्याले आशीर्वाद ह्या विशयार जावका आनी तागेले जाप करची की करचे खंयच्याय प्रत्येक विशयांत आतां संतांनी फुडें सांगला ಏನು ಸುಖವೋ ರಂಗ ಎಂತ ಸುಖವೋ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡ್ಪ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ म्हणून तशी ह्या वारांतू दिवस आमगेले भागवत पुराण कोंकणीचे कार्यक्रम असता ते दिवसूय मिस करनातील पडोवचे जेवो आनी ते तांतू भागी जेवचे जेवो आनी तशीच ते मुखार सून वच्चो म्हणून सांगून एक देवाले मागता आसा तुमगे सगळ्याले सहकारा निमित्त मात्र आयचे दिसान तो एक अँकरिंग की कसले एक सेव केला करू जल्ला म्हण जाल्यार ते तुमगेल मालगडेन गेले सगळ्याला आशीर्वाद प्रत्येक वैष्णवाला आशीर्वादा निमित्त मात्र जल्लेले हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम हरी बोल राजेश्वरी माताजी खूप खूप धन्यवाद तुमगेले अनुभव सांगिल्याक तांणी कानेंगडे रक्ताची and she is a multitasker. We know definitely how she struggles आणि त्यांनी ते दाखवून देण्याची कामा दुखून आय थिंक डायरेक्टली त्यांनी ते अँकरिंग करच्याक बेसता दिसता आणि मस्त त्यांनी आमकां तांगेले असोसिएशन दिलेलें भारी चंद कोण हांकां अप्रिशिएट करचे म्हळ्यार हे न्ही की हांव कोणाकय अप्रिशिएट करनी म्हणून बट राजेश्वरी राव माताजीक पळयल्यार अशें दिसता भारी चंद रुपार त्यांनी एक लायकोन समरी कोरून अर्थ जावन त्यांनी एक प्रस्तुत करताची आणि तेची सगळे जण हांगा करता आसाची ईच अँड एव्हरी ऑफ द अँकर्स तशी करता आसाची थँक्यू राजेश्वरी राव माताजी अशी तुमगेल असोसिएशन दिवं का तुम्ही थर्सडे कीर्तना टायमार वरीची माधव चरण प्रभूंचे गायडन्स आलेकारी ते हे करताची रश्मी माताजीनी तुम्ही भारी चंद्र रुपार करता आसाची प्लीज कंटिन्यू दॅट हरी बोल आणि कितले मॉडेस्ट आसा त्यांनी तांगेले जे अवगुण आसा दोन विषय त्यांनी सांगून दिलेले आसा की कशें तांगेल्यान तू ताळमीत आलेले दिस इज हाऊ एक्चुअली आमगेल्यान तू परिवर्तन जाता स्लो अँड स्टडी वॉट शी सेड की फर्स्ट म्हणता पळय सोशल एक हे असता सोशली कम्फर्टेबल जावचे अदरवाइज चिकेची हिचकिचाट असता हे बट दिस इज हाऊ प्रॅक्टिकली इट कम्स इन टू यूज प्रॅक्टिकल अप्लिकेशन अशी असता त्यामुळे आमगेले स्वभावांतू आमगेल गुणांतू खंय ना खंय इट रब्स ऑफ आय एम व्हेरी हॅपी टू नो दॅट आज तुमकां यू बिकम सोशली ऍक्टिव्ह अँड आनीक इजिली तुम्ही तांगेले विषय हे करीत तितलो गी कोप येना म्हणून सांगितले असं व्हेरी नाईस अशी आमगेल्यान ते परिवर्तन जावं म्हणून देवा मागे आम्ही ऍटलिस्ट मागेल्यानंतू हरे कृष्ण थँक्यू माताजी फॉर युअर रिअलायझेशन हरी बोल ऍक्च्युली चंद कोण अँकरिंग करता सगळे जण आता हा एक दिवस तुमगेल सगळ्यांना तुमगेले उपदेश आले का तुमगेल जे अनुभवात सांगितले आसा हांव मागेले अँकरिंगांतू तुम्ही मागे नाव कळेलें विच आय एम व्हेरी इनसिग्निफिकंट हियर मागेल निमित्त कसं जालेलें नाही इनफॅक्ट म्हाका इंस्ट्रक्शन पुरा मुरलीधर चरण प्रभून सखीचरण माताजी दिलेले सो तांणी म्हाका अँकरिंग एक्चुअली शिकयलें सो पुरा श्रेय तांकांच वता एक्चुअली सो नाव बट प्लीज यू हॅव टू कंडक्ट अ सेशन फॉर मी how nice you all have anchored. So please teach me also in that. I am learning. This is a learning process.
but please teach so that we can teach each other. कोणाक खुश करचे म्हळ्यार देवाक आनी देवाल भक्तांक जनक, सो दॅट कोण स्पीकर्स येताची तांकांय खुश येतल की भागवत पुराण कोंकणी जे अँकर्स असतात तांकां चंद्ररुपारी भगवत गीता किंवा भागवतमाचे किंवा सॅटर्डे सेशनात जे सुंदर रुपार जे आम्ही लीला कथा प्रदर्शन करताची होडोड भक्ताले त्या आमगे जीवनात कशी आम्ही अनुकूल करून आम्ही ते चलन करेत त्या विषय आमकां शिकताची ॲज अ अँकर्स, बिकॉज वी हॅव टू बी व्हेरी अटेंटिव्ह वायल अँकरिंग. सो आमगेल जीवनात खंडीत ते खंयचे खंयचे रुपारी उपयोग पडताची. सो राजेश्वरी राव माताजीन सांगितलं बरोबर. थँक यू माताजी फॉर युअर स्वीट असोसिएशन. हरे कृष्ण. प्लीज कंटिन्यू टू बी इन अवर what you say, in our jundantu, so that we can run the race at the given pace. Hare Krishna. हरे कृष्ण. शुअर जेवण येतांची माताजी म्हणची एक चान्स सोडू का मी तयार नांची म्हणलं एक स्टेज पावल्यांची आता हांव म्हण नाही प्रति एकले एक चान्स म्हाका मेळ्ळेल जाल्यार हांव येता म्हणलें तो रेडी जावन आसाची. मागीर तुमी सांगले तुमी इनसिग्निफिकंट प्रभुजी म्हणून आम्ही कशी डेमिगॉड्साक प्रार्थना केला रे लास्ट कृष्णार्पणम म्हणतांची तशीची तुमगेला सकून ते मुरलीधर चरण प्रभुजी का पावता, राधाकुंड प्रभुजी का पावता. त्या रीती आसा आम्ही आमकां तुमी सकडांनी आमकां इतली मुखार हाडले. That's right. हरे कृष्ण. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. विद्यापाई माताजी. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम राधिका माताजी. हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्या वैष्णवीक हांव दंडवत प्रणाम करता. सो म्हाका दिलेले 2 श्लोक आनी ताजे मिनिंग अर्थ सांगच्याक प्रयत्न शिलेंचे अर्थ सांगच्या प्रयत्न करता. हरे कृष्ण. 17 चॅप्टराचे 15 श्लोक. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. अनेक 16 चॅप्टराचे 66 श्लोक. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सो 17 अध्यायाचे 15 श्लोकाचे मिनिंग. तांतू असं आम्ही उलयतना आम्ही कशी उलोवका म्हणून. सो तेंची एक तपस्सू कन्नडान तांतून दिला की मातिना तपस्सू म्हणून की कशी उलोवका आम्ही सत्य जावन उलोवका, दुसऱ्यांक मनाक हितळ जावन तशी उलोवका, कोणाल्या मनाक दुःख जावन तशी उलोवका. म्हळ्यार तशें सांगलां आम्ही केलोपटी हांतू सांगला बट जायना केलोपटी आम्ही चूक करताची जाल्यार हांतू कृष्णान सांगला की हेंची एक व्हड तपस की आम्ही मना कोणाक बेजार जायन अशी सत्य जावन आशिल्लें. आनी उलयतना आमी आध्यात्मीक लेवला उलयतना कशी उलोवका म्हणून तांवें सांगलां हांतू की आमी आमकां शास्त्रांत कसं सांगलां ताचे प्रकार आमी उलोवका, आमगेल्या हातांत आशिल्लें आमी उलोवचें न्ही. त्यामुळे एक हें आसा. मागीर आमी कोणा लागीं उलयतना कोणाक सत्य शिकलोपटी सत्य वय बट ते आमी कठीण कसं म्हणटा घोर सत्य सांगच्या करता आमी तशी सांगच्या न्हय म्हण हांवें सांगलां. ताजे बदलाक फटी उलयल्यार व्हड ना म्हणून तशी. सो आमी उलयतना दुसऱ्यांक तांकां कानाक म्हळ्यार इंपू जावन उलोवका, कसं न्ही तांकां मना दुख्ख नाशी, कसं न्ही चुकी उलयनाशी. सो हें आमगेल्या उलोवचें तें एक तपस म्हणून सांगलां. तशींच वाचन करचें आमी भगवद्गीता वाचूचकी, भागवतम वाचूचकी, कसन प्रभुपादार बुक्स वाचूचकी ते आमी ट्राय करका म्हण तांणी सांगलां. सो हें आमीच भंडार आसा. सो आज आमी अध्याय करून घेवका म्हण आमकां सांगलां हांतू. सो तशींच 18 अध्यायाचे 66 श्लोकांतून सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. कृष्णान हांतू सांगलां की पुरा तू सोड प्रत्येक धर्म पुरा सोड, प्रत्येक तू हें करून त्या करून तू म्हाका शरणागत जा, हांव तुका राखता म्हूण सांगलां हांतू. आमकां प्रत्येकाक कृष्ण आधार. आमी एक्चुअली कसनय टेन्शन घेवका म्हणना, पुरा तागल्या वेर सोडल्यार तो आमकां राखता म्हूण एकच पुरा एकच कृष्ण तूंचे सर्वस्व देवा म्हळ्यार तू खंडीत राखता म्हणून आमी
हे आम्ही मना लिखून घेवका. सो तशेंची आमकां आमी ताका शरणागत जाल्यार तो खंयचीय आमकां परिस्थितीन तो आमकां राखता आनी आमकां पुरो तुजी देवा सर्वस्व म्हळ्यार आमी कसं पाप केल्यार हें केलें तो आमकां बिडगड दिता म्हणा आनी तो हांव अर्थ करून घेतलें. सो आनी म्हगेल हें भगवत गीता सुबोधिनी रियलायझेशन कसं म्हळ्यार हांव ट्राय करतास म्हाका हांव तूं हें करशाक आनी चलशाक ह्या मार्गार अनुकूल जेवतशें भक्ती कसं अनुकूल आस की ट्राय करतास मुखार वचशाक. जग मेन म्हाका खुशी जालें कसं म्हळ्यार आमकां वरिश्ठ पुराजनां सांगल्या वैष्णव संघ श्रेय वरिश्ठ भक्त ते मेन आमकां मुखारमुखी आमकां मेळचें जायनी एटलिस्ट आमी हाजे थ्रू आमी मस्त जनां मेळ्ळींची. सो ते आमकां एक लाभ आसता तो आमकां मस्त तांगेल एक्सपिरियन्स तांगेल कसं तांगेल ज्ञान तांणी आमकां शेअर करून दिलो आमगेले वटून. सो आमकां तें एक मस्त आमगेलें आमकां जिवनांत आमी कशी मुखार वचका भक्ताल कशें संग करका कशें आमी भक्तीन मुखार वचका पण आमी फॅमिली सो आमी लेखचे की कृष्णाक इस्कॉन म्हळ्यार फॅमिली सोडका तें सोडका न्ही ताणें आमकां इतलें मनान व्हेलें की फॅमिली हें करचें कसं न्ही अगत्य तें आमगेलें मनाक कसं न्ही एक रॉंग हें आशिल्लें की इस्कॉन हें म्हळ्यार अयो न्ही बाब आनी पुरा फॅमिली देखून दूर करताची म्हणून ना पुरा जितले जण वरिश्ठ भक्तान येयले ना आमी फॅमिलीन तूं आसून आमगेल चेडवांक बामणाक घर सांबाळसून आमी कृष्णाक कशी प्रिय जेवता कृष्णाक कशी भक्ती देवाल कशी भक्ती करूं येता हें आमी शिकले मेन हेंच इम्पॉर्टंट की आतां आमकां दुसऱ्यांक आमी सांगूं येता न्ही तुमी कसं तें थिंक केलें की तें रॉंग म्हणून. सो हें म्हाका मस्त इश्ट जालें ट्राय करता मुखार वचशाक अभ्यास करशाक तशेंच आनी म्हाका मेन खुशी जालें म्हळ्यार तुका हांणी सांगलें लिलावती माता 12th अध्यायाचे म्हाका येता 12th अध्यायाचे 14 to 20 श्लोका ते म्हाका भारी खुशी जाता तें वाचिताना म्हाका कसं म्हळ्यार कृष्णा 34 गुण तांतूं सांगलां की 34 गुण तागेले ते मस्त कष्ट लिलावती पळय माताशी बशे आनमान बशे आंबान बशे ताका शिकयलें दिसता की तें एक कृष्णान 34 गुण आसा ते तूं अभ्यास केल्यार आरामेर तुका भक्ती मार्गार तूं येता म्हणून. सो म्हाका तें मस्त प्रिय जाता. सो मागीर आनी कसं सांगचें म्हण कळना भगवत पुराणा कोंकणी आय थिंक स्टार्टींग दाखून हांव जॉईन जालेली 2020 तो फर्स्ट सेशन दाखूनची जननी माताजी तांणी स्टार्ट केलेलें थंय दाखून बट म्हाका तितलें इंट्रस्ट हांव जॉईन जाता आशिल्ली बट मनान हांगा पुराजनात पुरा म्हणटाना अयो देवा हांव 3 वर्स दाखून येयली म्हगेल्यान कसं न्ही चेंज आसना तितलें म्हण बट आतां कसं की इंट्रस्ट आयला मुरलीधरन प्रभुजीना सखीचंद माताजीना मस्त तांणी प्रयत्न केले म्हाका मुखार येवच्याक. सो थोडे हांव येवच्याक स्टार्ट केलां ह्यांतू भक्ती मार्गांतू पुरा न्ही हांव चांटिंग करता तशेंच म्हाका आनी एक खुशी वच म्हळ्यार कीर्तन आमगेले आमी इतले राधिका भाव माताजी तुमी सखीचंद माताजीना रसवती माताजीना इतलें आमकां कीर्तन शिकयलें की आमी खंयचेय प्रवचन आयकूं खंयचें आयकता तांणी खंयचें तें गजेंद्र मोक्षात जेवो अर्जुन स्तुती जेवो गीता गोपी गीता म्हणजे गीत जेवो इतलें पुरो तुमी शिकयलें की तांणी सांगतना हो आमकां खुशी जाता चलो आमी थोडी शिकलींची तें एक मस्त मना मस्त खुशी की तुमगेल निमित्त आमी शिकलींची म्हणून तें पुरा कीर्तन मस्त कीर्तन शिकलींची. सो मस्त धन्यवाद. आनी हांव कसं न्ही चड सांगू का म्हाका गोतना आनी एंकरींग गांवांत तें म्हगेलें कसं न्ही म्हगेलें कप ऑफ टी न्हंची न्हय म्हाका हांव सुरवेक सांगतास म्हाका जायना एंकरींग म्हणून जाल्यार आतां हांव ट्राय करतास कसं म्हळ्यार प्रभुजीक ना म्हूण सांगू ना म्हूण. सो तशी तें एक करचें माताजी प्रभुजीन कसं सांगल्यार नाम सांगची ना ट्राय करता म्हणून आतां शूर केलां एंकरिंगाक जाल्यार हांव म्हाका भंय जाता उलोवचें बिलकूल हांव तांतू झिरो मुखारी ट्राय करता म्हणून हांव तितलें सांगून घेता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा विद्याबाई माताजी दंडवत प्रणाम. थँक्यू तुमगेले अनुभव तुमगेले रियलायझेशन शेअर केलेलं सर.
आणि भारती माताजी, विद्या माताजी, माया माताजी हाणे निरंतर प्रयत्न करताचे एकादशीचे सेशन सिंगल हँडेडली कितली म्हयन दुखून त्यांनी 4-5 hours त्यांनी एकादशीचे पारायण करताची, त्यांनी गीता वाजिताची सगळ्यांक करून त्यांनी पर्सनली तांकां कॉन्टॅक्ट करून त्यांनी हे करतासाची. सो you all are inspiring us, Mataji, all the anchors. It is vice versa actually. Thank you for your great inspiration. Hari Bol. Vidya Mataji सांगितले स्टार्टिंग अरी सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात म्हणजे कशी उतरू लोका कसं नाही त्याविषयी त्यांनी एक स्टार्टिंग फ्रेम केलेलं. वय माताजी वी हॅव टू सांगितले सत्य सांगा आणि प्रिय विषय सांगा आणि असत्य विषय वरी कशी सांगा त्या पुरा विषय हे आमक भागवत पुराण कोंकणी हंतू आमका कळेलच. हरिबोल. आणि त्यांनी आज जे लास्ट श्लोक पठन केलेलं 18.66 सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सो आम्ही स्टार्टिंग आम्ही ऐकत असलेली धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र दॅट ऑल्सो वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट अर्जुनाक. हंत एक कसं झालेलं असं हागल जे कुलधर्म आणि क्षत्रिय धर्म असं ते कसं खंच्यान प्रायोरिटी देऊ का म्हणून अर्जुनाक जे भारी होड एक परिस्थिती आलेलं असेल. पण देवान ताक त्या परिस्थिती दुखून कशी पार केलं देवानं ताका फ्रॉम हिज सोल टू वर्क ऑन द होल मरी तुगेल कॉन्स्टिट्युशनल पोझिशन कसं नाही आत्मस्वरूप जाऊन तू कसं तुगेले कर्तव्य कर का त्या किदन देवानं अर्जुनाक दाखयलंय ताक कळलंय की क्षत्रिय धर्म हाव मुखारसून होरनू मगेले कर्तव्य कर का म्हणून. तशीच आम्ही हे भगवद्गीता वाजिताची केदार प्रॅक्टिकल एप्लिकेशन कळता हाजी विषयी दॅट इज व्हेरी युजफुल. आणि हे प्रॅक्टिकल एप्लिकेशन दिवच्या आमगे स्पीकर्स जे हांगा असाची त्यांनी भारी सुंदर उपार तांगेल टाइम काढून आमकां त्याचे एप्लिकेशन शिकयताची. आजकालचे हे कलियुगांतू 2023 अमंगस्ट ऑल कोविड वॉर आम्ही भगवद्गीताचे कशी परिपालन करीत आमगेले जीवनांत कशी घटन घडयत आम्ही ते आमकां पुरा स्पीकर्स अँड ऑल्सो अँकर्स आणि वरिष्ठ वैष्णवास आणि साधू संघ जालेला समखे भागवत पुराण कोंकणींतू मस्त महाराज 2-3 सौभाग्य की जय पताका महाराज हे सोलेने जय पताका महाराज हे सोलेने भक्ती रसामृत महाराज आणि दೊಡ್ಡ वरिष्ठ राधा गोपीनाथ टेम्पलाचे ब्रह्मचारी जन तांगिले आमकां असोसिएशन मेळलेलं. सो आमकां पुरा रितीर दुखून आमकां बॉम्बार्डमेंट ऑफ विजडम मेळलेलं ते आम्ही त्याचे बेनिफिट घेवका. अदरवाईज म्हणता पळय सोडच्या जायना वी शुड दे आर गिविंग अस बेनिफिट ते आम्ही घेवका. म्हणता पळय वी कॅन ड्रॅग द हॉर्स टिल द वॉटर बट वी कॅनॉट मेक इट टू ड्रिंक. तसे आमकां आमगेल तोंडाले त्याने हाड दिता आसत न्ही सकड आमकां खाली त्याच्या बुन गिळका. सो हे भागवत पुराण कोंकणी आमकां जे दिता आसाची आस्वादन करच तशें आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा दिता आसाची ते आम्ही वी हॅव टू ग्रॅब इट बाय बोथ द हँड्स तशी. सो विद्या माताजींचे हे रिसाइट केलेलं असं सर्व धर्मान परित्यज्य. सो कृष्ण म्हणता आसाची वी हॅव टू सरेंडर अँड इन सरेंडरन्स दॅट इज द बेस्ट ब्युटी सरेंडरिंग टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण अँड हिज अनअलॉयड डिवोटीज असाची तांकां आमी शरण जावका म्हणून सांगता आसाची. Thank you Vidya Mataji for reciting shloka. Thank you for your association. आणि तुम्ही ऐकून अँकरिंग करताची भय असताची 100% म्हाका येस बट सीइंग ऑल यू डुईंग ब्युटिफुल अँकरिंग अशें दिसता वय भय सोडयत मुखारी देवा विशयी गुणगान करता आसना आमी. सो आनीकय देव बल दितलो तांतू आणि आमकांय आमगे जिवनांत ते परिपालन करता देव दितलो बल म्हणून आमी प्रार्थना करूया आणि खंडीत देव दिता. Thank you. You are doing good. Hare Krishna. His Grace time read jalala sir, but His Grace Vijay Govind Prabhu hanka अनानुकूल जाऊन असेल निमित्त तांकां उपस्थिती दिवच्या जायना. बट आमगेल ಒಟ್ಟು आमगेली प्रितीची हर ग्रेस मथुरा माता देविकी माताजी उपस्थित असाची. तांगेल नाव मथुरा माता आसला आमकां यशोदा मैयाचीच आणि ती ओ म्हळ्यार आपत बांधव आमगेली ती ओ म्हळ्यार पुरो माताजी म्हळ्यार पुरो शी इज ऑलवेज रेडी तन मन धन से म्हणटा पळय तशी ती शी इज ऑलवेज रेडी टू गिव्ह हर एव्हरी ब्लड अँड म्हणटा पळय वॉटर फॉर अस.
खंय देवार कथा, खंय देवार विषय सांगता, खंय जपा नाम महिमे सांगता. She has 100 mouths, and that is she is inspiration. And तांगेर म्हण की आम्ही आमकां त्या भक्ती देव दिव म्हणून आम्ही हे प्रार्थना करतात माताजी. बिकॉज तुमगेल्यान जे डेडिकेशन आसा, जे सिन्सिरिटी आसा, ते आमगेल्यान ते एक 100 रुपया वरी आयल्यार आमगेलें जीवन सार्थक. सो आय एम कॉलिंग हर ग्रेस मथुरा माताजी टू हे आमकां एंकर्जांक एक प्रोत्साहन दिवच तशी, आणि हे भगवद्गीता सेशनाचे एक 100 रुपया तुम्ही एक सांगच तशी एक प्रार्थना मागता. हरे कृष्णा माताजी, वेलकम. हरे कृष्णा. हा, आज हांव सकाळी गौरांग प्रभू लेक्चर आयकत आशिल्ले तेन्ना गौरांग प्रभू म्हणटा की चैतन्य महाप्रभू सार्वभौम भट्टाचार्याला प्रणाम करतके. दक्षिण भारत यात्रा वच्ची पश फुडें तागेले आशीर्वाद घेतके. सार्वभौम भट्टाचार्य गृहस्थ, चैतन्य महाप्रभू एक संन्यासी जावन गृहस्थाक नमस्कार कोण आशीर्वाद निमगिता. म्हळ्यार गृहस्थाल रोल कितले म्हळेले हाजेन कळटा आमकां. गृहस्थ समीत एक संन्यासीक आशीर्वाद करचे तितले योग्य ते गृहस्थाक येता म्हण. तशी आमकां मुरलीधर चरण प्रभू बॅक स्क्रीनार राबून सगळ्यांक हे प्रभुपादाले आर्मी सोल्जर्स, आम्ही पुरा प्रभुपादाल आर्मी सोल्जर्स, चैतन्य मुरलीधर चरण प्रभू एक कमांडर जावन आमकां भंय की आमकां उलोवची येना, आमकां कसले सकट समस्या जाल्यार एनकरेज कोन आमकां ह्या मट्टाक प्रभुपादाल आर्मींत आमकां ट्रेनिंग दिल्लेले खंडीत मुरलीधर चरण प्रभू आनी सखी चरण माताजी तांणी मस्त सेशन घेवेत आशिल्लें. तांणी घेवेत, बट तांणी केन्ना बिहायंड द स्क्रीन राबून आमकां तयार केलेले ते ग्रेट सेवा खंडीत केन्नाय मुरलीधर चरण प्रभू केन्ना तांगेले मागता तूं हेची गुंत आसा, आमी कसं करचें भागवत पुराण कोंकणी फाल्यां कसं करचें, परां कसं करचें, ते सगळो दीस तेच ताजे चिंतन करता आशिल्लींची म्हणून सांगताची. तशें निमित्त हांव हांव सांगता कसं म्हळ्यार म्हाका हांव एक कसली म्हाका नॉलेज ना, हांव इलिटरेट म्हूण सांगिता. कंप्युटर जो ना, पीपीटी करूं की ना, लॅपटॉप की हें कसलें ना. मिगेल ओन एक चॅनल स्टार्ट करचे विशयान की म्हाका कसलें कळना. तसलें आसता म्हाका एक चान्स दिवन हांव उलोवच्याक भाग्य दिलेलें हें पुरा ताजे श्रेयस पूरा मुरलीधर चरण प्रभू आनी सखी चरण माताजीक वता आसा. सो आमी त्या सार्वभौम भट्टाचार्याले म्हाका हे सांगतना म्हाका मुरलीधर चरण प्रभूले उडगास आयलो. सो गृहस्थ कितले नमुन्याची एक एफर्ट घालता म्हळ्यार एक साक्षी मुरलीधर चरण प्रभू. हरी बोल तांकां हेची अशीची कितलीकी जनाक ह्या प्रभुपादाल आर्मी तो सोल्जर्स तयार करचे शक्ती देव दिवो म्हणून हांव प्रार्थना करता. हरी बोल. थँक्यू. हरी दंडवत प्रणाम मथुरा माताजी. आय एम स्पीचलेस. व्हॉट मोर कॅन वी हियर. आणि काय ऐकूया म्हणून दिसता. कितले सुंदर रुपार त्यांनी इतले इन फ्यू वर्ड्स शी डिस्क्राइब्ड सार्वभौम भट्टाचार्याने महाप्रभूले संघ इष्टा गोष्टी आणि तांगेले परस्पर संबंध अशीची यू आर करेक्टली सेड. अँड हू सेज तुमका तुम्ही जे सांगले की तुम पीपीटी करच्या येना या तुमका ग्राफिक डिझायनिंग ह्या करच्या येना. Your bhajan itself is PPT. When you start anything and you start with the kirtan, me mantra mugdha jatachi. It is so glorious. Pritin manan sincerely तुम्ही सांगताची. There it start. म्हणता पण we get off. तशीची we get into that. म्हणता पण त्या एक हांतू past time आम्ही रिक्ताची. तुमगेल sweet कीर्तनान. And as you start कथा म्हणता पण केदनेची Saturday sessions सो हे भगवत गीता वे कथा रूपार तुम्ही सांगताची. आमकां ग्राफिक डिझायनिंग जावका म्हणना. बिकॉज आमकां ते दोळ बंद करून कशी विज्युअल इफेक्ट्स असत पळय मथुरा माताजीन सांगतना वी कॅन विज्युअलाइज हे आता अशें जातले. अँड विथ हर टोन पिच ते रियलायझेशन दित माताजी की खंय कसन घटन घटील आस कसन जाल्लें म्हूण. सो वी डोंट रिक्वायर एनी पीपीटी फ्रॉम यू.
ॲज इट इज तुम्ही आमकां ऑलरेडीची आमकां इम्पॅक्ट दिता सच. सो ऑफकोर्स पीपीटी दिल्यार तर कसं इम्पॅक्ट असतल की त्या विषयी विंगड, बट यू आर व्हेरी स्वीट and your preaching style is very best, Mataji, because it is all by heart and it touches our heart. So thank you for your wonderful association. And you said him as a captain, Marlidhar Chand Prabhu, but you are the, what you say, president and governor Monete Mathura Mataji and his grace Raman Haridas Prabhuji, they are always available kednechi apart from their duties age am gotna Mathura Mataji le personal life antani kitlu tank kartavya asa ki, but she is always smiling. Ha jetta म्हणता आता पळे I just in 2 minutes she तांक फोन करून तांणी रेडी दिली. सो आम्ही तू इथे एक प्रीती दिवचे आणि देवा विषयी सांगचे आतुरता त्यांनी आमकां प्रदान करता. थँक्यू मथुरा माताजी फॉर गायडिंग अस. अँड प्लीज आम्ही कसनेची आम्ही ल्हान तू वाचा मनसा कर्मणांत कसने चूक जाल्यार असल्यारी आमकां तुम्ही गायडन्स दिता रपका. सांगा प्रीतीन मारल्यार रडना आमकां विल एक्सेप्ट इट. मारल्यार तर रडनाची प्रीतीन सांगून मारल्यार म्हणटा पळय तशी सांगल्यार रडना, बट प्लीज